सरकाराची शाळा वट्ट 3.5 कोटी रुपये खर्च करून त्याच हेचेर आज उबी जाता. इतले निदान जाणकार जे आसा त्या जाणकारांनी तरी विचार करपाची गरज आसा, किंवा जे जे आंदोलक थंय आयिल्ले आसा ते आंदोलकांनी विचार करपाची गरज आशिल्ली. एक गव्हर्मेंटाची शाळा थंयच आज कात घेता, आकार घेता आणि नवें काम सरकार मोडटलें काय कितें, हो सर्वश्रुत प्रश्न आसा. आणि ह्या प्रश्नाचें उत्तर किंवा ताणेन दिल्लो हाक किंवा ताणेन मारिल्लो उलो हें सगळेंच कितें सांगता, हें इतलेंच सांगता, हो जो आवाज जो चलिल्लो आसा तो कोणाक तरी मिसगायड करपाक चलिल्लो आसात. कारण आमी सदांच ह्या लोकांच्या सेवे खातीर आसात. हे लोकां बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी घटनेन दिल्लो अधिकार, त्या अधिकाराची पायमल्ली जावपाक जायना ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज हांव वावर करीत आसा. जांकां अजुनूय म्हजे मागणी आसा, आमी कांयच कोणाचेर कोतरना, कांय ना आनी आमचे भितर काडीसोय इगो ना. आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले, आसतले आनी तांची जो बाजू आमी सदांच आयकून घेतिल्ले आसात. जेदे जेदे वेळाचेर ते आमकां मेळपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले तेदे वेळाचेर आमी तांकां प्रायोरिटायज आमी तांकां अपॉयंटमेंट दिवन तांचे जो कितें डिफिकल्टी आसा तो आमी निराकरण करपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आतां जी जबाबदारी जी आसा ती PWDन आपल्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसात. गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां ह्या सगळ्या चर्चा जाल्ली आसा.